सोमारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर सरकारान क्रांती दीस मनयलो. राज्याचो राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा, मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर आनी हेर मानेस्त आसले. स्वातंत्र्य सैनिकांनी गोंय स्वतंत्र करपा खातीर दिल्लें योगदान आमी केन्नाच विसरपाक जायना असो सल्लो राज्यपाल मृदुला सिन्हान दिलो. हमने वह दिन नहीं देखा, लेकिन जिस तरह से घरों में बैठकर दादी माँ, नानियाँ और सारे लोग अपने पूर्वजों की कहानी कहते हैं, अपने पूर्वजों के जो बहुत अच्छा काम घर के लिए हुआ, परिवार के लिए हुआ, सेक्रीफाइस हुआ, वो सब कहानी कहते हैं। उसी तरह हम जानते हैं कि भारतवर्ष में, विशेषकर गोवा में भी हमारे जो पूर्वज ऐसे पूर्वज हुए जिन्होंने गोवा को स्वतंत्र बनाकर सुखी बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए कार्य किया, सपना देखा, हम उनको नहीं भूल सकते। और ये भी बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इसकी याद दिलाते रहें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने पाठ्यक्रमों में भी, पाठ्य पुस्तकों में भी ये छोटी छोटी कहानियाँ इनके बलिदान की, इनके वीरता की, ये वीर पुरुष थे, ये लड़ाई के मैदान में नहीं गए, लेकिन जिस मैदान से इन्होंने शुरुआत की वह देश को स्वतंत्र कराने का बहुत बड़ी बात है और हम इन क्रांति दूतों को याद करते हैं। मुझे ये भी प्रसन्नता होती है गोवा, दमन द्वीप को जिस तरह से स्वतंत्रता मिलने के बाद इतने वर्षों में 61 में स्वतंत्र राज्य बना और उसके बाद से इतने वर्षों में गोवा का जो विकास हुआ है, वह गोवा के विकास को हमने ही नहीं देखा, बल्कि साथ साथ जो जितने बाहर के लोग आते हैं, विदेशी आते हैं और वो बार बार आते हैं, गोवा उनको सुंदर लगता है, गोवा उनको सुखद लगता है। लेकिन बहुत सारी कमियां अभी हैं, कमियां रहना चाहिए, क्योंकि उसके कार्य के लिए फिर संकल्प बढ़ता है। राम मनोहर लोहिया जी का संकल्प अलग था, आज के जो राजनीति में लोग हैं, शिखर पर लोग हैं, उनका संकल्प गोवा को सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में लगा हुआ है। वृद्धों के लिए बहुत सारी योजनाएं, बालिकाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं, यह गोवा राज्य को एक बहुत ही बढ़िया राज्य, सुंदर राज्य, विकसित राज्य बनाने में सब लोग लगे हैं। यह भी एक कृतज्ञता प्रकट करना है, यह भी एक श्रद्धांजलि देने का तरीका है। आज के दिन का मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। राज्याचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार अमेरिकेंतल्यान आयल्या उपरांत क्रांती दिनाच्या निमतान पयलेच फावट लोकांक माचयेर दिसले. पर्रीकारान क्रांती दिसा निमतान उलोवप केलें. प्लास्टीक बंदी करपा खातीर आमी सगळ्यांनी वावुरपाक जाय. सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आसा अशें म्हळां. तशेंच परत एकदा मयेगांवच्या स्वातंत्र्याचो उल्लेख करून तो विशय सोडोवपाचें आश्वासन दिलें. 72 वर्सां पयलीं स्वातंत्र्याची आनी भाशण स्वातंत्र्याचें एक होमखंड पेटोवपी दोतोर राम मनोहर लोहियाक हांव आयज म्हजे आर्गां व्यक्त करता, अर्पीत करता. तशेंच अनेक स्वातंत्र्य सैनीक ज्यांच्या त्यागामुळे आयज आमकां हे दीस पळोवपाक मेळटा, तांची याद करता. आनी फक्त इतलेच गजाल सांगूंक सोदता की 72 वर्सां पयलीं सुरवात जाल्ल्या ह्या लढ्याक जरी 19 डिसेंबर 1961 गोंय स्वतंत्र जावन एक आमकां स्वतंत्र अशें आमचें गोंय मेळ्ळें, तरी म्हाका दिसता हो लढो तसो पूर्ण जावं ना. चंद्रकांत पेडणेकरान उल्लेख केलो ते मयाचें, हो एक ह्या लढ्याचो भाग आसा आनी हांव ताजे कडेन लक्ष दिवन ते बेगींतल्या बेगीन सोंपोवपाचो प्रयत्न करतलो. प्लास्टीक फ्री गोवा सुद्दां 2018 सालांत करपा खातीर पावलां, दमदार पावलां गोंय सरकार काडटलो. म्हणजे आजारपणामुळे ताका थोडोसो विलंब जालो सुरवात करपाक, पण हांव लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदता की ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाची गरज आसा. पण तुमी जर बारीक विचार केलो
जाल्यार प्लास्टीक कोणूय वापरताना रस्त्यार उडयता. हांवें बरे शिकलेल्या लोकांक गाडयेंच्यान प्लास्टिकांच्यान कचरो काडून मांडवी न्हंयेन उडयता आसतना पळयल्लो आसा. स्कुटरी वयल्यान उडयल्लो पळयल्लो आसा. म्हाका दिसता शिकलेले लोक जेन्ना हें अशें करता तेन्ना ताज्या फाटल्यान कितें तरी कारण आसतलें. आनी म्हाका तातूंत सगळ्यांत व्हडलें म्हत्वाचें कारण दिसता म्हणजे खंय तरी ज्ञानाचो अभाव. आमी शिकले पण ज्ञान मेळयलें काय कितें. आनी त्यामुळे 18 जुनाक 1946 सुरू जाल्ल्या ह्या क्रांतीक आयच्या हातूंत ज्ञानाची एक ज्योत पेटोवपाची आवश्यकता म्हाका दिसता. आनी म्हणून हांव सगळे हांगा शाळेची भुरगीं आसा, स्वातंत्र्य सैनीक आसा, अन्य लोक आसा, सगळ्यांक हांव एक आवाहन करता की गोंय ज्ञानसंपदेन सुदृढ करुया. गोंयांत केवळ शिक्षण न्हय जाल्यार ज्ञान लोकांचें वाडटलें. तातूंतल्यान लोकांक खंयच्याय गजालीचो समज येतो. शिक्षणान आमकां म्हायती मेळटा पण ज्ञान मेळटलें धरतू जाल्यार आमकां ताजे पलीकडे वचचें पडटा. आयज ह्या क्रांती दिनाक जर आमी ज्ञानाची क्रांती घडोवन हाडून सुरवात करूंक शकले जाल्यार आमी खूब मेळयतले. क्रांती दिसा निमतान कांय स्वातंत्र्य सैनिकांनी स्वातंत्र्याच्या इतिहासाचेर उजवाड घातलो. आमी म्हणटात आज लोहियाचो दीस. लोहियान 18 जून 1946 मडगांवांत भाशण करपाक सुरवात करून आयच्या दिसा क्रांती दिन म्हणून ठरयलो. आमच्या हिंदुस्थानात आनी गोंयांत दोनूय कडेन मेळून 2 क्रांती दिन आसात. एक क्रांती दिन 9 ऑगस्ट 1942. ह्या दिसा सबंद हिंदुस्थानभर क्रांती दिन साजरो करतात. त्या दिसा आमचो प्रेसिडेंट स्वातंत्र्य सैनिकाचो सन्मान करता. खुबशे स्वातंत्र्य दर वर्सा 9 ऑगस्टाक प्रेसिडेंट सगळ्यांचो सत्कार करपा खातीर आपयता. आमच्या गोंयांतल्यान दर वर्सा 10 किंवा 5, पयलीं 5 वताले मागीर 10 वताले. आतां स्वातंत्र्य सैनीक उरूनात थंय वचपाक गोंयांत. म्हणून आतां गोंयच्यान स्वातंत्र्य सैनीक 2 किंवा 3 गेल्यात म्हणून. आतां आमच्या गोंयांत सुद्दां स्वातंत्र्य सैनिकाचो सन्मान 18 जुनाक करताले. 18 जुनाक जवळ जवळ 40 ते 45 स्वातंत्र्य सैनिकांचो सत्कार करताले. आनी अशें करून जवळ जवळ सगळे स्वातंत्र्य सैनीक हांगसर सत्कार जावन गेले. आनी आतां कोण उरूनात. आशिल्ले तितल्यांचो गोंयच्या दृश्टीन सत्कार जाला. कोणी उरल्यात चुकून जाल्यार तें खबर ना. निदान आमकां संस्थेक तितलें खबर ना. आतां जी हांवें आतां जो भारताच्या क्रांती दिना संबंदी सांगलें त्या क्रांती दिनाक जे सगळ्यांत मोठे क्रांतिकारक आशिल्ले वायलंट क्रांतिकारक म्हणटात ते त्रिकूट आशिल्ले. जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन आनी राम मनोहर लोहिया हे त्रिकूट त्या वेळार फेमस. आनी ताणें सबंद हिंदुस्तान हालयलें. आनी तोच लोहिया ज्याचे मागीर हाल गेले ते हातूंत आपल्याक थोडेसो तरी हेमेंद्र म्हणून ताचो मित्र नेनिचो ताका घेवन गोंयांत आयलो. पूण गोंयांत सुद्दां ताका स्वसबळ बसपाक मेळ्ळें ना. गोंयांत लोहिया आयलो म्हणून कळ्ळे बरोबर जे लोक वचून तांकां मेळूंक लागले त्या हाका लागून गोंयची परिस्थिती ताका समजली. आनी तो म्हणालो आतां आराम कसलो, आराम ना, परत दुसरो रोड उबारुया. सगळ्यांत
खबर आसा की 10 तारखेक तो आयलो 10 ऑगस्टाक आनी 18 तारखेक ताणें सत्याग्रह केलो. ताजे मदीं आनी एक घटना घडली. 15 तारखेक दोघी जेन्ना हे वास्को एका हॉटेलात राविल्ले, तो आपल्या भाशणाची, आपल्या सत्याग्रहाच्या भाशणाची तयारी करतालो लोहिया. त्याच वेळार हे दोघी गेले थंय आनी तांकां विनंती केली, तुमी कशेय तरेन पणजे येवं जाय आनी पणजे भाशण करूं जाय. तांणी म्हणलें आपणें जर पणजे येवन भाशण केलें तर आपल्याक पयलींच धरतले आनी ताजे नंतर आपलो 18 जुनाचो जो कार्यक्रम सत्याग्रहाचो आसा तो फायल जातलो. आनी म्हणलें ना, जावचो ना अशें दिसना आमकां. सद्याची भायली परिस्थिती पळयत जाल्यार. आनी जो आमचो मिनेजीस आशिल्लो विलियम मिनेजीस, ताणेंय तांकां सांगलें लोहियाक की तुमी गेल्यार बरें म्हणून. आनी ताजें उतर लोहियांनी मानलें. 15 तारखेक लोहिया पणजेंत आयले. पणजेंत आमगेल्या डॉक्टर वैद्याच्या घरा समोर शहा म्हणून एक व्यक्ती रावताली. तो शहा हो सिमेंटाचो एजंट त्या वेळावलो. आनी तागेर ही मिटींग जाली. खुबशे लोक आयले गेले, भायर पोलिसूय खूब आशिल्ले, कोणें कांयच केलें ना. इतलेंच न्हय, पूण गव्हर्नर सुद्दां ते रस्त्यान तेदे वेळार मोटारीन वचून मोटार स्लो करून फुडें गेला, पूण एक्शन कांयच घेवना. एक्शन कांयच घेतलें ना. कित्याक तांकां पळोवपाचें आशिल्लें हो लोहिया कितें करता. त्या प्रमाणे 18 तारीख आयली. हें भाशण सगळें वेवस्थीत जाले नंतर ते गेले. 18 तारीख जाली आनी 18 तारखेचेर तुमकां सगळें खबर आसा. ताजे संबंदी हांवें कांय सांगलेलें ना. आनी सध्या जी आयची जी परिस्थिती आसा आमची, ती तितली नाजूक आशिल्ले कारणान आनी चड उतरां तुमकां सांगूंक हांव वचना.